Utpoti chapter 27. इजाक जॅकोबाक नाडून एसावक आशिर्वाद दिता. इजाक म्हातारो जाल्लो आनी ताचे दोळे इतले असोक जाले की ताच्यान आनीक पळोवंक जायनासलें. आपल्या व्हडल्या पुता एसावक आपोवन ताणें म्हणलें, म्हज्या पुता. ताणें जबाब दिलो, हो पळय आसा. उपरांत इजाकान म्हणलें, पळय, हांव म्हातारो जालां आनी हांव केन्ना मरोन तें नकलो. तुजीं हातयारां घे, तुजें पोतें आनी भाण आनी रानांत वचून म्हाका एक बरी शिकार मारून हाड. म्हजें रुचीचें जेवण करून म्हाका हाड. तें खातां आनी मोरचे आदीं तुजेर आशिर्वाद घालतां. इजाक आपल्या पुता एसाव लागीं उलयतना रेबेका आयकताली. इसाव आपल्या बापायक शिकार हाडूंक रानांत गेलो तेन्ना तिणें जाकोबाक म्हणलें, तुजो बापूय इसाव म्हणटना हांवें आतांच आयकलें. एक शिकार हाडून म्हाका ती रांदून दी. हांवें खेल्या उपरांत हांव मोरच्या आदीं सर्वेस्परा मुखार तुका म्हजो आशिर्वाद दितां. तर पुता रेबेकान म्हणलें, म्हजें आयक आनी हांव सांगता तशें कर. आतां हिंडाशीं वच आनी थंयचीं 2 मोटीशीं बडकुलीं हाड. तुज्या बापायक आपलें बरें लागता तें परी हांव तुका रांदून दितां. मागीर तूं व्हरून ताका खावंक दी आनी तो तुका मोदचे आदीं आपलो आशिर्वाद दितलो. पूण जाकोबान आपले आवयक म्हणलें, एसाव सगळोच ल्हवेन भरलेलो आनी हांव सारको सुलसुलीत हें तूं जाणय. घोडये म्हजो बापूय म्हाका सांसपून पळयतलो आनी हांव ताका फोसोंक सोदतां म्हूण ताका गमतलें. हे परी म्हजेर ताचो आशिर्वाद पडचे सुवातेर हांव शिराप ओडून हाडटलों. ताचे आवयन म्हणलें, शिराप पडटा तो सगळो म्हजेर पडो. म्हज्या पुता, फकत हांव सांगता तशें कर. चल वच आनी ती बोकुडली घेवन यो. ताणें हाडून दिली आनी तिणें ताच्या बापायचे रुची प्रमाणें रांदलें. तिणें घरांत आसलेलीं आपल्या मालगड्या पुता एसावची मोलादीक आंगलीं घेतलीं आनी तीं जाकोबाक आपल्या धाकट्या पुताक न्हेसयलीं. ताचे हात आनी पांय आनी मानेची गुलगुलीत स्वाद बोकुडल्याचे काटीन पांगुरली आनी आपणें तयार केल्लें रुचीचें जेवण आनी उंडो आपल्या पुताच्या हातांत दिली. आपल्या बापायशीं वचून ताणें म्हणलें, बापा. पायन जबाब दिलो, हो पळय आसा. तूं कोण म्हज्या पुता? जाकोबान आपल्या बापायक म्हणलें, हांव तुजो मालगडो पूत एसाव. तुवें सांगलेलें तशें हांवें केलां. उठ आनी बस आनी हांवें हाडल्या ती शिकार खा आनी तुजो आशिर्वाद म्हाका दी. इजाकान आपल्या पुताक म्हणलें, म्हज्या पुता, इतले बेगीन तुका कशी शिकार मेळ्ळी? ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा तुज्या देवान आनी म्हजेशीं येवंक निर्मिलें. इजाकान जाकोबाक म्हणलें, ये लागीं सर. तूं खरोच म्हजो पूत एसाव जाल्यार म्हाका हात लावन पळोवन दी. जाकोब आपल्या बापायशीं इजाकाशीं लागीं आयलो. इजाकान ताका हात लावन म्हणलें, ताळो जाकोबाचो, पूण हात मात एसावचे हात. ताणें ताका वळखूंक ना कित्याक आपल्या भावा इसाव भाशेन ताच्या हातांत ल्हंव आसली आनी ताणें ताचेर आशिर्वाद घालो. ताणें म्हणलें, तूं खरोच म्हजो पूत इसाव. ताणें जबाब दिलो, ओय, हांवूच तो. उपरांत इजाकान म्हणलें, लागीं सर. तुजी शिकार खावन म्हाका तुजेर आशिर्वाद घालूं दी. ताणें जेवण ताचे शीण हाडलें आनी ताणें तें खेळ्ळें आनी ताणें ताका सोरोय दिलो आनी तो पियेलो. इजाकान ताच्या बापायन म्हणलें, म्हज्या पुता, लागीं ये आनी म्हाका तुजो उमो दी. ताचे बोगलेक वचून ताणें आपल्या बापायक
उमो दिलो आनी हाणें ताच्या आंगाचो वास घेतलो. ताचेर आशिर्वाद घालून बापायन म्हणलें, ओय, म्हज्या पुताचो परमोळ सर्वेस्परान आशिर्वाद घालूं, सुफळ केल्ल्या शेताच्या परमोला सारको. देव तुका अंतराला वेलो दोव दिवन आनी प्रितुमेची सुफलाय, भरपूर उरोव आनी सोरो. राष्ट्रां तुजे मुखार सोपोट पडूं आनी पर्जा तुजी सेवा करूं. तुज्या भावांचो तूं धोनी जा, तुजे आवयचीं भुरगीं तुका नमस्कार करूं. तुजेर शिराप घालता ताचेर शिराप पडूं, तुजेर आशिर्वाद घालता ताचेर आशिर्वाद पडूं. इजाकान आशिर्वाद दिवन जाकोबाक थंयचो भायर सरना फुडें इसाव शिकार करून परत आयलो. आनी बापायचें रुचीचें मांस रांदून तें ताका दिवंक हाडलें. ताणें म्हणलें, पाय उठ आनी हाडलां तांतलें इल्लें मांस खावन म्हाका तुजो आशिर्वाद दी. आनी तूं कोण? अशें इजाकान विचारलें. हांव तुजो मालगडो पूत इसाव, ताणें जबाब दिलो. इजाक कडकडून सगळोच हालूंक लागलो आनी शेकी ताणें म्हणलें, तर आपणें शिकार मारून मांस हाडलां अशें सांगून म्हाका तें खावंक दिलें तें कोण? तूं येवचे आदीं म्हाका दिल्लें मांस हांवें खावन म्हजो निमाणो आशिर्वाद ताका सासणाक दिवन काडलो. हें आयकून इसाव आरोड घालून हिमत्यांनी रडलो आनी ताणें म्हणलें, पाय, म्हाका तुजो आशिर्वाद दी. इजाकान ताका जबाब दिलो, तुजो भाव नाडपण करून आयलो आनी तुका मेळपाचो तो आशिर्वाद आपूण घेवन गेलो. इसावन म्हणलें, ही दुसरी पावट ताणें म्हाका आदीं फसयल्लो. दुबावना ह्यात पासत ताचें नांव जाकोब. ल्हान आसतना मालगड्या पुताचे हॉक ताणें काडून घेतले आनी आतां म्हजो आशिर्वादूय घेवन गेलो. म्हाका म्हूण तुवें एकूय आशिर्वाद दवरूंक ना. इजाकान ताका जबाब दिलो, हांवें ताका तुजे वेर धोनी करून दवरला आनी सगळे ताचे घरचे सोयरे ताचे सेवक जावन आसतले. ओरोव आनी सोरो ताच्या ताबल्यांत केला आनी आतां पुता तुका दिवंक म्हजे कडेन आनी कांयच उरूंक ना. एसाव आपल्या बापायक परतूच रावलो. पाय, तुजे कडेन एकूच आशिर्वाद आसलो, म्हाकाय तुजो आशिर्वाद दी पाय. आनी तो रडूंक लागलो. मागीर इजाकान ताका म्हणलें, पळय, पृथ्वे वयले पिकाल जमनी वयल्यान मळबांतलो धोव पडटा. थंय लेगून तुजी वस्ती आसतली. तूं आपले तरसादी बोलार जियेतलो. तूं आपल्या भावाची सेवा करतलो. तरी अशें घडून येयत की तूं उचांबोल जातलो तेन्ना तुजे माने वयलें ताचें झूम तुम काडून उलयतलो. एसाव जाकोबाक जळूंक लागलो, कित्याक बापायन ताका आपलो आशिर्वाद दिलो. एसावन आपल्या मनांत म्हणलें, म्हजो बापूय आतां मरणाक तेंकला. ताचें दूख करून सोमतोच जाकोबाक जिवेशी मारतलो. पूण ही ताची येवजण रेबेकाक कळून येतोच तिणें जाकोबाक आपयलो आनी म्हणलें, आयक, तुजो भाव एसाव तुका जिवेशी मारूंक सूत घेवंक सोदता. तर पुता, हांव सांगता तशें कर. आतांचे आतां तूं हारान गांवांत म्हज्या भावा लाबानाचे सोशी वच आनी तुज्या भावाचो राग निवसर थंयच राव. तुवें केलां तें तुजो भाव विसरतोच तुका परत हाडूंक कोणाकूय धाडटा. एकाच दिसा तुमकां दोगांयकूय हांवें कित्याक वगडायचें? इजाक जाकोबाक लाबानाशीन धाडटा. रेबेकान इजाकाक म्हणलें, एसावच्या पोक्या बायलांची म्हाका उपगूण आयल्या. जाकोबूय ह्या हितीत चेडवां कडेन काजार जायत जाल्यार हांव मेल्ल्याच परी जातलें. हें अदीक बरें. देवाचें उतर हें.